वास्को उटंगा रस्त्यार कोसळटात झाडां, रस्तो ब्लॉक। वास्कोतली जी डेंजरस झाडां आसा ती काय ना म्हणल्यार 16 ते 17 झाडां आमी कट केल्या, म्हणजे क्रेन हाडून म्युन्सिपालिटी कडेन व्हडली क्रेन ना, कित्याक तातूंत पावसाचे दीस आसा सो तातूंत बसून वयर चडून मारचें पडटा। सो ते म्युन्सिपालिटी कडेन नाशिल्ल्या कारणान आमी गोवा शिपयार्ड नाल्यार नेवी कडल्यान हाडून खुबशीं झाडां मारिल्लीं आनी ह्या फुडल्या विकान ही सगळी ट्रीम करपाची आशिल्ली, म्हणून दुर्दैव आमचें कित्याक झाड पडलें आनी कोणाक जावना तें बरें आसा, पूण लायट गेल्या। वास्को रुमडावाडो सड्यार पालसाण कोसळ्यान घराचे व्हडले लुकसाण। वयर टॉयलेट आसलो, ते टॉयलेट स्लायड जावन हांगा हें केला, पण कोण नासले म्हणून कॅज्युअलिटी जावना। प्लस तशें हांगा ही आमचे नीता परब जाणटी बायल तेंचे घराचेर पडून फाटली वॉल घालप। Roof tiles of one resident named Anita Parab that has been damaged. So I have directed the Talati. The gratuitous relief will be provided to these affected people, and we have also requested the occupants of residential house which has been affected due to the landslide that we are ready to shift them at the shelter home. राज्यातल्या न्हयांकूय भरती, पणजे सयत न्हंय कुशीच्या वाठारांनी रस्त्यार उदक। भरतीक लागून चोडना फेरी पॉइंटार रस्त्यार उदक। आमी आसा चोडण फेरी पॉइंटाचेर, तुम्ही पळोवपाक शकता की हांगा उदक वाडलेलें आसा। मांडवी न्हंयचें उदक फेरी पॉइंट काडून वयर येयल्लेलें आसा, रस्त्यार येयल्लें आसा आनी गाडयो बीन हांगा पार्क केल्लेल्यो पळोवंक शकता तुमी। ते उदक लागलेलें आसा सगळ्या गाडयांक आनी हायटायड आशिल्ल्या कारणान मांडवी न्हंयचें उदक वाडत आसा आनी ऑरेंज अलर्ट दिला पावसाचो। त्या ऑरेंज अलर्टाक लागून उदक आनीक वाडपाक शकता। रातचे सुद्दां हायटायड अलर्ट दिल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।